हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. चवथीच्या नायटार आसा आम्ही. तर आयज आसा थर्सडे आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पण तो एकदम बेगीन असो स्टार्ट केला. जस्ट न्ही 9:45 जाता ते आसा. आणि म्हटल्यार दिसान कितें जाता, सकाळ सकाळ फुडें कामां जी आसा पण ती सगळी स्टार्ट जाता न्ही. सो ताका लागून व्हिडिओ बी जो आसा पण तो बेगीनूच स्टार्ट करप जाता. नाजाल्यार कितें जाता, अर्दी कामां जाता आनी तेच्या नंतर मागीर व्हिडिओ स्टार्ट करप तुमच्या वांगडा अर्देच शेअर करप ना अशें जाता. सो म्हटलें चला आयचे दिसाक सुरवात जाली, कामां जी आसा पण ती करपाक स्टार्ट केल्ली आसा. सो व्हिडिओ बी जो आसा पण तो स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. तर जस्ट न्ही आतां सकाळची 9:45 जाता ते आसा. घराचे रुटिनाची कामां जाली, ब्रेकफास्ट जालो, न्हावप जालां. हांव न्हावन बी रेडी आसा, हो न्हावना अजून. सो देवाची पुजाच उरल्या सकाळची करपाची म्हटल्यार. बाकीची सगळी कामां जी आसा पळय ती कंप्लीट जाली. आनी हो म्हणपाक लागलो पयलीं आपूण क्लिनींग करून घेता अशें म्हणून. म्हटल्यार भायले सायडीच्यान विंडो बीन जे आसा पळय ते क्लीन करया अशें म्हणून. हॉल निवळ केलो तेन्ना हॉलांतल्यान म्हटल्यार विंडो निवळ केल्लो, बेडरूम निवळ केलो तेन्ना बेडरूमांतलो विंडो निवळ केलो. बट भायले सायडीच्यान जे आसा पळय ते ग्लासीस पुसप जालना. आनी विंडो जे आसा पळय तांकां भायल्यान ते मावल्यो घरां बी करता न्ही मावल्याची ती. सो स्पायडर नेट, ताका लागून ते सगळे आपूण न्हांवचे पयलीं क्लीन करता असो म्हणपाक लागलो. सो ते कांय ना, थोडेशें एक 10-15 मिनटाचें काम आसता तो करून घेतलो. हांव न्हावलें न्ही आनी म्हाजें आयज क्लिनिंगाचें काम आसा. काल तुमकां सांगलें न्ही म्हाका फ्रीज क्लीन करपाक जाय, थोड्योश्यो खुर्च्यो बिर्च्यो आसा त्यो धुवपाच्यो आसा म्हणून. सो काल तें करप जालेंच ना, कित्याक की काल आमी ही सगळी गॅलरी जी आसा पण ती धुली, हे टायल्स बी घासून काडले. ताका लागून काल तें करप जालें ना. तें काम आयज करतलें हांव. सो दाखयता हांव करता क्लिनींग सगळ्याक. सगळे विंडो क्लीन करतलो खंय तो दिसता तुमकां हांगा क्लीन करता. सो हांगा न्ही सगळे चेअर्स बी हाडून दवरले, म्हाका उबें रावपाक मेळना. सो मागीर त्या सायडीच्यान येता तेन्ना दाखयता तुमकां. सगळें क्लिनींग करता रुमाचो विंडो. आनी हे सगळें हांगासर हाडून डंप केला न्ही, ताका लागून. कपडे आसा स्टँडारूच घालून सुकयता. काम करता आसतना परत परत भायर भितर धांवपाक मेळना. आनी पावस काळोख करतात. ह्या सायडीच्यान सगळं काळोख केला. हे सायडीच्यान बरो उजवाड आसा, वत पळयात कसलें आसा तें. आनी हे सायडीन सगळं काळोख केला, ताका लागून कपड्याच्यो भानगडीकूच वचना भायर घालपाचें बीन. आनी ही हांगासर काल झाडां काडून दवरलेली काल सांजची पावसाक निवळ जावपाक लागून. सो तेंचेर धुल्ल बसता न्ही अशें म्हणून. सो पायपान उदक मारल्यार तांकां मागीर हें जाता न्ही, माती बी सगळी म्हणून अशीच पावसाक दवरलेली. बारीक पावस पडटा न्ही, रातभर निवळ जाली ती आतां हाडूं जाय भितर. म्हळ्यार मातश्यो कुंड्यो बीन निवळ करूं जाय. तेंचेर हें माती पडले आसतली न्ही, करून हाडटा भितर मागीर. पळय आनी हेका पळय कसले टायमपास करता पळय हें पळय म्हाराणी थंय वचून चिरयांचेर बसलां. हां हय, आपल्या भशेन कितें करत आसा. थंय पिलां काडटा कितें ते आपल्या अशें करून लळपा जागो सोदता. ती खंयची मोडले खर्ची हाडले रे? कुडको आसा मरे तिका. तशें न्ही, तें लांब जाता मरे, वयर कित्याक चडपा जाय. हा ग्लास पुसोवपाक. हां हां वयर. सो आमगेर आयज सकाळ सकाळ फुडें हें सगळें काम सगळें जालें करून. किचन सोडलें जाल्यार बाकी सगळें जालें न्ही रे. किचन एक उरलां. न्हांवचे पयलीं हो म्हणपाक लागलो हें झाडून घेता अशें म्हणून. फुडल्यान झाडले हे हॉलाचे विंडो. सो आनी हे जे विंडो ग्लासीस बी आसा पळय न्हू, ते मातशें पुसल्यार बरें जाता न्ही. भितरल्यान पुसप जाताच बट भायल्यान सामकें दाट जाता तें धुल्लान. कितें गैराम कपड्यांक जाता काय तो ब्रश घेवन घालचो.
आनी न्ही म्हाका काल पयर न्ही दोग जाणांनी कमेंट केल्ले की काल एकल्यान केल्लो पयर एकल्यान केल्लो की चवथीक अजून खूब दीस आसा 10-12 दीस सुमार आसा आनी तूं येन्नाच कित्याक सगळें निवळ बिवळ करपाक लागलें काय म्हणून. तर पळयात जितले कामां लेट करपाक स्टार्ट करता तितलोच न्ही सामको स्ट्रेस येता माथ्यार. खंयचें करूं खंयचें सोडूं अशें जाता. घरांतलींच कामां करपाचें फक्त अशें बी ना, भायलीं बी कामां आसा, शॉपिंग करपाक जाय, बाकीचें जें कितें आसा पळय न्हू तें सगळें आसा. बाकीचें जें कितें आसा पळय न्हू तें सगळें आसा. सो तेका लागून मागीर तो स्ट्रेस घेवन सामकें हांगा धांव थंय धांव, हें कर तें कर, अर्दें करप अर्दें सोडप तसलें जाता न्ही. मागीर तेका लागून सुसेगाद कामां जी आसा पळय ती करपाक आमी स्टार्ट करता. अशें ना की 10-15 दिसूच पयलीं आमी कामां जी आसा ती करपाक स्टार्ट करता अशें ना. जेन्नासून श्रावण स्टार्ट जाता पळय तेन्नासून आमची चवथीची तयारी जी आसा पळय ती स्टार्ट जाता. आतां कितें आसा, श्रावण जेन्ना स्टार्ट जाता पळय तेन्नाच आमी क्लिनिंगाक लागना, बाकीचें जें कितें पयलीं करून दवरपाक शकता पळय तें सगळें काम करता. आनी जें आतां तुमकां क्लिनींग दिसता पळय न्हू, जें आमी डीप क्लीन करता ते डीप क्लिनींग आतां 10-12 दीस पयलीं करतलीच, बट मागीर एक थोडेशे एक चवथीक एक 2-4 दीस आसा मागीर परत न्ही वयल्या वयर सगळें क्लीन करतले. तेका लागून पयलीं डीप क्लिनींग करून दवरिता. सो मागीर आनी डीप क्लिनिंगाक तितलो स्ट्रेस नाका न्ही अशें म्हणून. बॉडी बी खूब टायर्ड जाता मागीर चवथीक हेका तेका सामकें जायना, मागीर जाम जाल्ल्या भशेन जाता तेका लागून. आनी सेकंड थिंग सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका कोणें कमेंट केलो की तुजें घर ऑलरेडी इतलें निवळ आसा, तूं आनी तें कित्याक सगळें घेवन बसता काय म्हणून. हे सारकें घर क्लीन आसता, आमी करताच. तुमी तर पळयता दर एक 3-4 दिसांनी डस्टिंग बिस्टिंग चालूच आसता. 3-4 सुद्दां न्ही 2-3 दिसांनी बी म्हणल्यार जाता. ते डस्टिंग बी सगळी चालूच आसता. प्रत्येकाचें घर हें निवळ आसतात, बट कितें एक चवथ येवप दिवाळी येवप म्हळ्यार एक निमित्त अशें न्ही क्लीन करपाचें. आतां आमी दिवाळेक बी इतलें सगळें सामकें डीप क्लिनींग घेवन बसना जशें चवथीक करता तशें. ते चवथीच्या निमतान एक डीप क्लिनींग जाता. आनी जशी जशी तूं क्लिनींग करता जावं कसली तयारी करता पळय न्हू बाजारांत वचप, तेजेर चवथीची उमेद आनी वाडटा. हां चवथ लागीं पावली, चवथ लागीं पावली, ही फिलींग येत रावता, मायंडान बी चलत रावता, हां चवथ लागीं पावली अशें म्हणून. सो ती एक उमेद जी आसता पळय ती वेगळीच आसता. आनी त्या नेटार चवथीच्या नेटार जें कितें क्लिनिंगाचें एंड ऑल काम जाता पळय न्हू तें अशें जिवाक लागना, इतले त्रास जायना जिवाक, की उमेदीरूच सगळीं कामां जी आसा पळय ती जावन वता. सो तेका लागून आमचें हें क्लिनिंगाचें एंड ऑल सगळें पयलीं सान स्टार्ट जाता, बारीक बारीक करून आमी सगळें करत रावता. आतां डीप क्लिनींग घर निवळ आसप ही गोश्ट वेगळी आनी डीप क्लिनींग वेगळें न्ही. जेन्ना म्हळ्यार तूं डीप क्लिनींग करना तेन्ना म्हळ्यार घर कशें निवळ जातलें. एटलिस्ट त्या निमतान ती कामां करीत रावपाक जाय न्ही अशें म्हणून करता. आनी घर सगळ्यांचेंच निवळ आसता, बट क्लिनींग बी करीत रावपाक जाय. निवळ आसा म्हणून क्लिनींग करपाचें बी काय सोडून दिवपाक शकना न्ही अशें म्हणून. सो हो करता आपल्यालें कितें हांव म्हाजें मातशें भितरलें थोडेशें किचनांतलें करून घेता बारीक बारीक, जेवण न्ही बट बाकीचें थोडेशें कितें, आनी मागीर हांव बी म्हाज्या कामाक लागता. हो येयलो आपलें काम करून सगळें तुमचे कडेन उलयता म्हटल्यार. खंयचो विंडो चल आसूं जालें मरे नांव चल तुगे आनी फुडें काम आसा मागीर. ना आनी काम आसा न्ही. हांव मातशें कुंड्यो येतले स्टोर होता तितून पुसता आनी हाडटा. हें मातशें पुसता मरे हांव आनी तें घेवन येता. आनी खुर्च्यो मागीर धुतले. तो फ्रिजाचेर मातशें हाड पडटा मरे, फ्रीज क्लीन करून घेता मागीर तसो वतलो. टायम न्ही सकाळचो इतलो जाला म्हटल्यार 10:25 जाल्या. आनीक हांव न्ही आतां फ्रीज जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो क्लीन करून घेता. तेच्या पयलीं म्हटलें तुमकां एकदां फ्रिजाची हालत दाखोवया. चड मॅस असो ना आनी चड असो म्हाका क्लीन करपाक त्रास बी पडचे ना. भाज्यो बी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो चड कांय ना, थोड्योश्योच आसा. हितून थोडेशे फ्रुट्स आनी चडशें हांवें ह्या दिसांनी कांय चडून अशें स्टोर बी करूना न्ही तेका लागून चड अशें कांय ना फ्रिजान. सो तितलें मातशें बरें पडटलें. आनी डीप क्लीन केल्लो आसा तितलें कांय अशें त्रास बी ना. सो तरी पूण स्टील एकदां मनाचें सॅटिस्फॅक्शना लागून परत डीप क्लीन करून घेता. एक्चुअली तो वयल्या वयर पुसून काडलो न्ही जाल्यार बी जातालो, तशें कांय ना. आनी हांगासर म्हाजी जी ग्रोसरीज आसता पळय न्हू ते आसा. सो थंय वयल्या वयर मारतलें हांव कपडे कितें की थोडीशी ग्रोसरी बी जी आसा पळय ती स्टोर करून दवरलें ते सगळें परत भायर काडलें, ताका उदक बी सुट्टलें न्ही तेका लागून. सो हेंच मातशें हांव आतां क्लीन करून घेता पटापट. चड अशें ना, फक्त ग्लासीस बी भायर काडून धुतले आनी भितर सगळें बंद करून न्ही एक जे क्लिनर जो करता पळय न्हू हांव फ्रीज क्लिनर तो करतलें तेजें उदक आनी पुसून घेतलें. चड व्हडलेंशें कांय ना. डीप क्लीन म्हळ्यार असोच फक्त आतां तें काडून सगळें भायर धुता म्हणून डीप क्लीन. सो तें करून घेता आतां. फ्रीज डीप क्लिनिंगाचो न्ही म्हाजो ऑलरेडी व्हिडिओ जो आसा पळय
तो अपलोडेड आसा, म्हणल्यार हांव कसो डीप क्लीन करता फ्रीज आनी जे कितें वेजिटेबल फ्रुट्स सगळें सामान जें आमी फ्रिजान दवरता पळय तें कशें दवरता, कशे रितीन भाजयो विदावट ऑर्गनायझर हांव कशें स्टोर करता हेजो सगळो न्ही हांवें एक सेपरेट व्हिडिओ जो आसा पळय तो ऑलरेडी शूट करून तुमच्या खातीर अपलोड केल्लो आसा. सो तुमी जाय जाल्यार न्ही थंय म्हणल्यार तो व्हिडिओ म्हाजो चॅक करपाक शकता. सो परत तेच सांगप बरें जायना न्ही, तुमी बी बोर जातले. हेका लागून हांवें न्ही अशें परत सगळें सांगूं ना. सो म्हाजो फ्रीज क्लिनर हांव कसो करता म्हळ्यार नॉर्मली घरा कडेन आमी अशें उदक जें तयार करता पळय न्हू फ्रीज पुसपा खातीर, सो तें कशें करता हें सगळें त्या व्हिडिओनी हांवें सांगलें आसा. आनी आतां तुमी म्हणटली उदक कित्याक रेडी करपा जाय स्पेशल, नॉर्मल उदकान बी निवळ जाता न्ही. तर हय, नॉर्मल उदकान बी फ्रीज जो आसा पळय न्हू तो निवळ जाता अशें कांय ना. बट फ्रीज निवळ जावप आनीक तो न्ही तसोच आमकां जसो जाय तसो टिकून उरप हितून खूब फरक आसा. म्हणल्यार कितें आतां आमी नॉर्मल उदक घेतलें न्ही बरो क्लीन जाता फ्रीज. बट तुमकां खबर आसा फ्रिजान की थोड्या दिसान मागीर कसो न्ही एक कोमट असो वास येवपाक लागता. कित्याक आमी फ्रिजान रॉ वेजिटेबल्स म्हणा, फ्रुट्स म्हणात, जावं बाकीचे कितें शिजयल्ले हे ते मसाले बिसाले सगळे दवरता न्ही. सो तो सगळो वास जो आसा पळय तो एक विचित्र असो येवपाक लागता थोडो टायम जातकीर. सो तेका लागून न्ही हें क्लिनींग वॉटर जें आसा पळय न्हू तें जर यूज करून आमी केलें न्ही, जावं हें जर तुमकां क्लिनींग वॉटर करपाचें ना जाल्यार सिंपल न्ही तुमी एका बावलान थोडेशें आमचें नॉर्मल उदक घेवन तितून एक अर्धा लिंबाचो रोस सुद्दां घालून जर क्लीन केलो न्हू फ्रीज, असो वेगळोच असो विचित्र असो वास येना फ्रिजाक, नॉर्मल उरता फ्रीज जो आसा तो. आनी आतां चवथीच्या दिसांनी बी आमी खूब कितें फ्रिजान स्टोर करतलीं. सो तेका लागून फ्रीज जो आसा पळय न्हू तो सारकोच क्लीन करप खूब गरजेचें. सो तेकाच लागून हांवें परत जो आसा पळय न्हू तो फ्रीज डीप क्लीन करून घेतला. थोडे दीस पयलीं केल्लो, थोडे दीस न्ही एक 1.5-2 म्हयने पयलीं केल्लो हांवें. स्टील म्हटल्यार परत सगळें काडून डीप क्लीन करया. इतलें सगळें घर आतां डीप क्लीन केलां आनी फ्रीजच कित्याक सोडया बेश्टो वयल्या वयर धुवन अशें म्हणून हांवें हांगासर सगळें फ्रीज जो आसा पळय न्हू तो डीप क्लीन करून घेतलो. आनी जेन्ना लास्ट टायम हांवें फ्रीज डीप क्लीन केला तो दाखयल्लो पळय न्हू तेन्ना म्हाका कोणी तरी कमेंट केल्लो की तूं कितले तरेचे मसाले वापरता गा म्हणून. हे हांगासर म्हाज्या दाराचेर मसाले पळोवन, तर हे कांयच न्ही मसाले. हांव इतले मसाले हाडटालें आनी इतले तरेचे मसाले वापरताले जाणा, वेगवेगळे डिशाक वेगवेगळे मसाले हांव हाडटालें. हे जो तुमकां सेकेंड हे दिसता पळय न्हू फूल मसाल्यान भरलेलो, तसोच थर्ड वन जो आसा पळय तो बी फूल हांव मसाल्यान भरून दवरतालो. बट जेन्ना सान पळय तो न्यूज आयिल्लो पळय न्ही की असो हो मसालो खावपाक जायना, तितून खूब कितें अननेसेसरी थिंग्स एड करता मसाल्यान बी अशें म्हणून, लाकडाचो पावडर आनी हे ते. सो तेन्नासून न्ही हांवें मसालो जो आसा पळय तो यूज करप खूब म्हणजे खूब कमी केलो. ऑलमोस्ट 75% हांवें मसालो जो आसा पळय न्हू हो रेडीमेड यूज करपाचो बंद केलो. सो आतां हांव मां जो म्हाजो करता पळय न्हू नॉर्मल होममेड गरम मसाला आमचो गोवन तोच यूज करता. आनी हे जे थोडेशे आसा म्हाजे कडेन बिरयानी मसाला म्हणा, सब्जी मसाला जो आसता पळय न्हू तो एक आसा म्हाजे कडेन हाडलेले. सो तेच हांव हांगासर सद्याक तरी यूज करता. आतां जेन्ना म्हणल्यार ते आसा जितले म्हणल्यार तितले म्हणल्यार यूज करपाचो. आनी मेन थींग कितें आतां बिरयानी मसाला बीन आसतना बिरयानीक न्ही टेस्ट येना. आतां सपोज घालूं ना बेश्टो आमचो नॉर्मल मसालोच घालून केलो न्ही इतलो बरो टेस्ट येना बिरयानी. सो तेका लागून ते थोडेशे काही मसाले आसा जे यूज करचेच पडटा फॉर अ बेटर टेस्ट. अशें ना की नासतना जायना, अशें जाता बट तो टेस्ट जो आसा पळय न्हू तो येना. सो तेका लागून ते हाडचेच पडटा आनी यूज करचेच पडटा. बट हांव खूब कमी करता अशें यूज करप बीन ते आतां. आमगेलें घर जें आसा पळय न्हू तें तुमकां न्ही मातशें स्लायट चेंजीस दिसतले. खंयच्या खंय कितें कितें उडयल्लेल्या भशेन दिसतलें. सेट करूं ना कांय आजून. हे पळयात खुर्च्यो बीन हांगा. हो एक टॅडी भायर गेलो आनी एक मोटेलो टॅडी. हे फ्रिजा कवर भायर घातलेले, पावस येयलो ते हाडून हांगा दवरले सुकूना. ह्यो खुर्च्यो बिरच्यो सगळे अशें करून न्ही कितें सगळें मॅसी अशें दिसता न्ही. किचनान बी तशे डबे बिबे अर्दे धुले अर्दे कितें दिसता. आनी 2-3 दीस वतले परत पावसान काळोख केला. सो आनी ही जी काल झाडां भायर दवरलेली पळय न्हू ती झाडां आयज सगळी धुवन हाडली भितर. सकाळ फुडें मातशें वत लागलें तांकां. हे आनी साक अशें बावल्लें आतां उबी जालें पळय. सो ती रॉंग डायरेक्शनान दवरलें. ते पानां अशीं करप ना तेजी, पानां हे सायडीन करप. ते खुर्चे लागून पिड्यार जातली.
सो सगळी झाडां बी धुली. ॲक्च्युली पावसात धुवलेले म्हळ्यार राती तितलो पावस पडूं ना, निवळ जावं नाशिल्ली. उदक घालून धुवन प्लेटी बी सगळे स्टँड बी धुवन दवरले. पळोवया केन्ना म्हणल्यार निवळ उरता ती. उरूं जाय. पावस असो पडत रावलो जाल्यार निवळ उरतली, ना जाल्यार मागीर अशीच उरतली. सो हें हांगासर मॅस किचनान बी थोडेशें अशें मॅस पडलां. हां आनी ही न्ही काल हांवें पेंटींग केल्लें. हेणें धांपून दवरलां म्हळ्यार निवळ करून पुसून बिसून ब्रश बी मारून न्ही पेंटींग केल्लें. म्हाका सांगता थोडे दीस म्हळ्यार आसूं खंय बरें. हेका लागून धुल्ल बसतलो न्ही अशें खंय, मागीर आनी थोड्या दिसान ओपन करया खंय. आनी ताका धांपून दवरलां गणपती हाडलेल्या भशेन. आनी किचनान च्या दवरले हेका, च्या जाय खंय. आनी हे हांगासर मेथयाची पेज. तुमी म्हणटली आयज कितें काय म्हणून, तर आयज कांय न्ही, खूब दीस जाले अशें एक एकदां रूच येता न्ही कितें खावपाचें. तर खूब दीस जाले मेथयाची पेज अशें जातालें, बट करून खावपाक बेजार येतालो कित्याक की कामां हे दिसान पळयल्यात न्ही तुमी. सो मागीर अशें दिसतालें म्हाका एकल्याकूच न्ही हो काय खायना अशें म्हणून. सो ताका लागून करूं नाशिल्लें. आयज म्हटल्यार चल इल्लेशें तांदूळ लावया अशें म्हणून जस्ट कुकरान तांदूळ घालून सिटी काडल्या, मेथी आनी तांदूळ. तर आतां न्ही हितून गोड घातला, नाल्लाचो रोस काडून बी घालपाक जाय, तें सगळें करपाचें आसा. आनी डिटेल रेसिपी बी अशी कांय तुमच्या वांगडा शेअर करना कित्याक की ऑलरेडी न्ही हेजी रेसिपी म्हाज्या चॅनलाचेर अपलोड केल्ली आसा. सो जाय जाल्यार तुमकां एंड स्क्रिनीचेर हेचें लिंक हांव दिता इफ सपोज तुमकां कोणाक जाय जाल्यार. आनी च्या ही पळय. सो हें सगळें करून घेता, हेका च्या पयलीं करून दिता. हो मेथयाची पेज बी खायना, हेका आवडना. सो ही म्हाका लागून थोडीशी उरतली, ती फाल्यां सकाळीं हांव खातलें. आवडटा म्हाका मेथयाची पेज, नाचण्याचे सत्वाची कापां बी अशी. सत्व पिवपाक आवडना बट तेची कापां बी आवडटा म्हाका. सो करून दिता हेका च्या पयलीं. आनी ही पळयात हांगासर म्हाजी मेथयाची पेज जी आसा पळय न्हू ती रेडी आसा. रेडी केली हांवें बेगीन पटपटीत अशी. आनी म्हाका घेतल्या थोडीशीच केल्या, चड ना. आनी हो हांगासर च्या पिता. हेका च्या करून दिल्या. हेका असलें कितें वचना न्ही रे, का आवडना असलें. ऑथेंटीक कितेंय कसली भाकरी कर कितें कर अशें खातलो, पण पयलींच तो मन हें करता करचे पयलींच खावप ना म्हणून डिसायड करता. सो मागीर तो खायना. 1-2 कुडके पेक्षा आतां ही बीन न्हू जबरदस्ती केली 1-2 स्पून खातलो. आनी अशें म्हणटा ही आनी असली कसली पेज अशें म्हणटा. ताका एकूच नॉर्मल पेज खबर आसा. सो ही आतां खावन घेता. टायम 5:30 जावपाक येयली. सांजची न्ही आमी हांगासर च्या बी पिवन घेतली. हेका च्या करून दिली आनी हांवें हांगा मेथयाची पेज केली, ते बी खावन घेतले. आनी तुमकां तर खबरच आसा श्रावण म्हयनो चालू आसल्या कारणान न्ही आमच्या देवळांनी हांगासर पुजा ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आसताच कंटिन्यू. सो ताका लागून सांजचे न्ही मागीर ते मायक बी लायता आनी ताका लागून मागीर व्हिडियोज आसा पळय न्हू तो शूट करपाक मातसो प्रॉब्लम जाता. म्हणल्यार कितें की देवळां बी खूब लागीं आसा न्ही आमकां. सो ते म्युजीक लायलें की ना बॅकग्रावंडान येता मागीर आनीक ते मागीर कॉपीरायट ते प्रॉब्लम येता न्हू. सो ताका लागून हांव मागीर अशें करून लायलें की चडशें शूट करपाक वचना. सो आमी च्या पिता पिता हो हांगासर मोठ्ठो असो पावस येयलो. आनी पावस येयलो की ना हे रोखडेच भितर धांवत येतात. अशें धांवन येयलें मागीर भितर. तर हांव हांगा बसलेलें, म्हाज्या फुड्यान येवन बी बसलें. आनी मुखार कांय शूट करपाक मेळना असल्या कारणान न्ही हांवें आनी कांयच अशें शूट केलें ना. सो ताकाच लागून म्हणलो व्हिडियोज आसा पळय तो हांगा एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो चलात तर व्हिडियो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां सगळ्यांक आनी एक असोच न्यू आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. चलात तर मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.